या सप्तकाच्या अखेरीक आमदार विरेश बोरकर यांच्या वांगडा पक्ष अधिकृत बसका घेतलो अशें आरजीपी फुडारी अजय खोलकर यांनी स्पष्ट केल्ल्यान रेव्होल्युशनरी गोवन पक्षा भितर राजकीय घडामोडी चालूच आसात। खोलकर यांच्या म्हणण्याप्रमाण हालींच जाल्ल्या मडगांव बसकेत पक्ष बोरकर हांकां प्रश्न विचारले आणि हो विषय ऑफिशियल एजेंडान घातला। पक्षाच्या फुडारा मुखार आपली बाजू मांडपाची खास संद आमदाराक दिल्या अशें त्यांनी सांगले। पक्षाध्यक्ष संबंधित प्रश्नाचेर लेखीत चर्चा जातली आणि बसकेत भितरल्यान सगळे प्रश्न सोडयतले अशें खोलकर यांनी सांगले। जे आमची तेन्ना आमी पयली मेल धाडलेली 10 दीस पयलीं की ऑफिस बेरर्स मेळपाक सोदता म्हणून तेका विरेशान मॅसेज दिल्ली की आपूण 18 तारीख पावना म्हणून म्हणजे सोमारा जेन्ना आमी मनोज विश्वेश आनी हांव रावल्लो ऑफिसान तो पावना म्हणटा आउट ऑफ स्टेशन आसा म्हणून तेजें ऑफिस कळयतलें म्हणून मग तेज्या नंतर तेणी आमकां टायम दिवंक नासलो आनी आजून तेणी टायम दिवंक ना। तेणी मेल केला की आपूण लास्ट वीक आहा तो बिजी आसलो आउट ऑफ स्टेशन आसलो आनी ह्या विकान आपूण अवेलेबल आसा आणि तुम्ही केन्ना आतां एक दीस पयलीं आमकां सांगचे आनी तो तेणी मेन्शन केला की ऑफिस बेरर्सांक तो मेळपाक सोदता म्हणून। सो हेज्या पयलीं आमी हेजो बॅकग्रावंड तुमकां दिता की एक ही मेल आमी धाडलेली कित्याक ही मिटींग आमी कित्याक फिक्स केल्ली कित्याक 28 मार्च 2024 हो लास्ट डे ऑफिशियल आमचे मिटींग आसली विरेशा कडेन। तेच्या नंतर 1 एप्रिलाक तो येवंक ना, मागीर 10 एप्रिलाक तो येवंक ना, मागीर 17 मेकूय तो येवंक ना म्हणून आमी डिसायड केलें की CEC मेंबर्सांक तो फेस करूंक सोदना जाल्यार आमी ऑफिस बेरर 3 जाण मेळटले म्हणून तेका प्रेजिडेंट ट्रेजरर आनी सेक्रेटरी मग तेणी ते काय सांगूंक ना। मग त्याच्या नंतर आमी 18 तारखेक सांगलें की जर 2 जाणांक मेळोंक सोदता तेवूय तूं सांग म्हण तेवूय ते सांगूंक ना। तेणी प्रिफरन्स प्रेसाक दिलो आनी तेच्या नंतर प्रेस कॉन्फरन्स तेणी सोमारा घेतली आनी आयज तेणी मेल धाडला। तेजेर आमचें डिस्कशन चालू आसा आतां सद्या आनी तेका आमी कन्वे करतले। तुम्ही हे दिसान दितले तेका डेट कितें म्हणटा तुम्ही हे दिसान दितले का रोखडेच डेट दितले कित्याक आमकांय हो जो इश्यू चल्ला हो बेगीन सॉल्व करपाक जाय आनी मेनली तेका आमी ऑलरेडी शोकॉस नोटीस काडलेली आसा ते आमी डिस्कस करपाक सोदता। मागीर ते डिसिप्लिनरी एक्शन आनी सांतांत्रेन ब्लॉकांची प्रेस कॉन्फरन्स घेतल्या ते डिस्कशन करूंक सोदता आनी आतां आमचो प्रेजिडेंटूय रिजायन जाल्लो आसा सो तो पोजिशन वेकंट आसा सो तेजेर डिस्कशन आमी करपाक सोदता आनी जनरल अफेर्स ऑफ द पार्टी ते फुडें कशें व्हरपाचे पडटा ते डिस्कस करपाक सोदता। तो आमदारान येवचें अशी आमची मागणी आसा तुमच्या मार्फत। ओके विरेश आणि काय ते म्हणल्यार तूं म्हणटा की पार्टी म्हणजे स्पीड करपा जाता म्हणून तेणे म्हणून सो आतां तुमी तेका विचारतले बाबा की तूं तशें करपा सोदतालो का म्हणून हय तेकाच लागून आमी एक शोकॉस नोटीस तेका धाडला एंटी पार्टी एक्टिविटीज रिगार्डिंग दॅट मडगांव मिटींग हे सगळे इश्यूज आमी तेका ऑफिशियली धाडलेले आसा आनी ते आमी तेका ऑफिशियली विचारतले बाबा कितें जाला कितें तुज्या मनान कितें आहा कशें आहा कितें सांगपाचें आनी तेच्या नंतर आमी अजेंडाचेरूय घालतले मिटींग तेणे जातली आनी ऑफिशियल मिटींग आसतली आनी तेका आनी मे बी हे बाय इवनिंग तुमकां आमी डेटूय कळयतले आनी सांगतले। आनी एक आशिल्लें तें म्हणल्यार की तुम्ही म्हणलें की तो पार्टी वांगडा सारको ना म्हणून पार्टी सपोर्ट करना आनी तुम्ही लास्ट मिटींग म्हणलें की तुम्ही म्हणलें की आमकां खबर ना की तो RGPचे कॉन्टेस्ट करतलो काय ना म्हणून अशें तुमी म्हणलें। सो आतां तेणी पयर कन्फर्म केल्लें आसा की आपूण RGPचे कॉन्टेस्ट करपाक सोदता म्हणून। सो एज अ RGP पार्टी तुमी कितें करपाक जातले की बाबा तो कॉन्टेस्ट करपाक अलाव करतले तुमी काय तुमी हेजें एक्शन घेतलें कितें आसतलें अशें? ना पळय ते मिटींगेन डिस्कशन करून जातलें की तेजी सायड आमकां आयकपाक जाय म्हणून तेका आमी इतलो स्पेशल प्रिविलेज दिला। खुबशे मिटींग्स तेणी अटेंड करूंक ना जशें की सांगलें 3-4 CEC मिटींग तेणी अटेंड करूं ऑफिशियल मिटींग तेणी अटेंड करून तेणी प्रिफरन्स आमकां सोडून पार्टीक सोडून 21 मेक प्रेजिडेंट रिजायन जाल्लो इतली वर्सां तेच्या वांगडा आसलो 9 वर्सां तो प्रेजिडेंट आमच्या वांगडा नासलो तेन्ना जेन्ना रिजायन जालो तेन्ना विरेश बोरकर तेच्या वांगडा नासलो ते सोडून तेणी प्रिफरन्स प्रेस कॉन्फरन्साक दिलो। सो हे सगळें डिस्कशन करपाक आमी तेका आपयलेले आसा तितून सगळे इश्यूज आसा आमी ते म्हटलेले कित्याक की तो पार्टी तेका गरज ना अशी दिसता म्हणून ते कित्याक म्हटलेले कित्याक इतले जर जाता आनी तूं इतले 2 म्हयने जाले तूं पार्टीच्या ऑफिसानूच येवंक ना डिस्कशनूच करूंक ना कोणाचे फोन घेयना कॉल्स घेयना अशें दिसपाक कन्क्लूड करूं येता की तुका पार्टीची गरज ना म्हणून मग तिणें आतां कन्वे केला की तो मेळोंक सोदता म्हणून सो आमी ह्या विकान तेका डेफिनेटली मेळटले। कितें नाव शॉर्टलिस्ट केला तुम्ही प्रेसिडेंटा खातीर कितें म्हणटा ना तेकाच लागून आमकां तेजे MLA विदाउट MLA आमी तो फावंडर मेंबर इज नॉट जस्ट ऑर्डिनरी मेंबर तो फावंडर मेंबर तेजे आमकां तितून डिस्कशन जाय। सो ते खातीर आमी ते डिस्कशन करून प्रेजिडेंट कितें करपा ते जनरल बॉडी मेंबर्स मिटींग जाता पळय तेन्ना डिस्कशन जाता मग पयलीं आमी ऑफिस बेरर CEC मेंबर्स मेळोन ते डिस्कस करतले तेका लागून आमी तेका आपयल्ले। सो हे मिटींगेक तुमचे जे इश्यू आसा 2 ग्रुप जाले ते सॉल्व जातले अशें सॉल्व जावपाकूच जाय कित्याक सांग आतां सॉल्व जावपाकूच जाय अशें आमी फुडें धरून आशा धरून फुडें वयता। सो आमदारान आनी टायम काडचो न्हू तेणी येवचें आनी कितें आहा तेच्या मनांतलें सांगचें। तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर।